नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। फ्युचर ऑफ सिनेमा थिमाचेर सोमारच्यान 48वो आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। उक्तावणाक शाहरुख खान, समारोपाक सलमान खान। चौथे इंडियन सुपर लीग सीझनाची एफसी गोवाची जैतान सुरवात। आदले वस्ताद चेन्नईन एफसीक तांच्या होम ग्राउंडार मारले 3-8-2। लांजा, कोरो, मंदारान खातें उगडलें। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामती आड मायनिंग केशीत चल्ल्या ती एक्शन राजकी हेतून, काँग्रेसीचो आरोप। दिगंबराचो सोद चालूच, अटकपूर्व जामिनाचेर सोमारा सुनावणी। 19 नोव्हेंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे। गोंय सारखेल्या राज्यात सुद्धा पब्लिक आणि कम्युनिटी टॉयलेटीची परिस्थिती हाताभायर। प्रुडंटाचो दरवाजा बंदाचेर खासा रिपोर्ट। मुरगांव कोल हँडलिंग एक्सपान्शना वेल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकाराची वता वता थंय मिडियाच्या नावान शबय। मिडिया कितें छापता, पर्रीकाराचो आरोप। लायट जाय जाल्यार कोळसो जायच। आणि इंदिरा गांधीचे 100वे जयंतीक पणजे काँग्रेस भवनात पावलो 16तलो एकलोच आमदार। आशिल्ल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांमदी चर्चा, बीजेपीचो गुजरात प्रचार आणि गोडसेच्या देवळाची। फ्युचर ऑफ सिनेमा थिमाचेर सोमारच्यान 48वो आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जाता। उक्तावणाक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार शाहरुख खान। इफीच्या समारोपाक सलमान खान आसतलो। ओनू पर्सनॅलिटी ऑफ इयर पुरस्कार अमिताभ बच्चनाक। लायफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड कॅनेडियन दिग्दर्शक एटॉम इगोयानाक। इफीत 82 देशांतली 195 फिल्मां आसतली। 43% फिल्माचो प्रीमियर इफीत। गोंयांत जावपी 48व्या इफीचे उक्तावण हांगसर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जातले। तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता ह्या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम हांगसर चालू आसा। सोमारा सांजे सुपरस्टार शाहरुख खानाच्या हस्तुकी इफीचे उक्तावण जातले। सुपरस्टार शाहरुख खान करतलो इफीचे उक्तावण। उक्तावणाक कॅटरिना कैफूय आसतली। 82 देशांतले 195 सिनेमा इफीत दाखयतले। 195तल्या 84 सिनेमांचे इफीतूच प्रीमियर शो। प्रीमियर शोत 10 वर्ल्ड प्रीमियर, 10 एशियन इंटरनॅशनल, 64 इंडियन प्रीमियर। आयनॉक्स, कला अकादमी, मॅकेनिज पॅलेस धरून 7 थिएटरांनी स्क्रीनिंग। माजीद मजिदाचो बियॉन्ड द क्लाउड इफ्फीचो ओपनिंग सिनेमा। पाब्लो सिझराचो थिंकिंग ऑफ हिम सिनेमान इफ्फीचो समारोप। इंडियन पॅनोरमा विभागाचे उक्तावण श्रीदेवी करतली। पर्सनॅलिटी ऑफ इयर पुरस्कार अमिताभ बच्चनाक। लायफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड कॅनेडियन दिग्दर्शक एटॉम इगोयानाक। इफ्फीत 7 पॅनल डिस्कशन्स आणि 6 मास्टर क्लास। इफीक वेगवेगळ्या विभागांच्या कार्यावळींक फिल्म इंडस्ट्रीतले मानेस्त आसतले। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, श्रीदेवी, कॅटरिना कैफ। सिने प्रोड्युसर आणि दिग्दर्शक फरहान खान, नितेश तिवारी, शेखर कपूर, एकता कपूर, एटॉम इयोगान कॅनडा, क्रेग मान साऊंड डिझायनर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, अनुराग बसू आणि अमीश त्रिपाठी। इंडियन फॉरेन फिल्म इंडस्ट्रीतले आनीकूय फामाद कलाकार आणि फिल्म पर्सनॅलिटींचे इफ्फीतले शेड्यूल अजून थारता। अंदूचे इफ्फीत बरोच ग्लॅमर दिसपाचो आसा। केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीन इफ्फी कार्यावळींच्या तयारेचो नियाळ घेतलो। तिणें आयनॉक्स, ESG, कला अकादमी आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाक व्हिजीट दिली। तशेंच तिणें श्यामाप्रसाद स्टेडियमात डान्स प्रॅक्टिसूय पळयली। इफीच्या 9 दिसाच्या कार्यक्रमात 82 देशांतले सुमार 195 सिनेमांचे स्क्रीनिंग जातले। कला अकादमी, आयनॉक्सातले 4 थिएटर आणि मॅकेनिज पॅलेसान ह्या मुवींचे स्क्रीनिंग जातले। त्या भायर पॅनल डिस्कशनां, मास्टर क्लासीस आसतले। लोकां खातीर आल्तीन जोगस पार्कांत ओपन एअर स्क्रीनिंग जातले। स्टुडंटां खातीर चेतन गांवसांगडा अलौकीक शिलकार स्टुडंटां खातीर। चौथे इंडियन सुपर लीगात एफसी गोवाची जैतान सुरवात। चेन्नईन एफसीचेर तांच्या होम ग्राउंडार पहिल्याच हाफात 3 गोल चढयले। स्पेनिश स्ट्रायकर कोरोमिनास 26व्या मिनटाक, लांजारोटेन 29व्या मिनटाक आणि गोंयकार मंदारान 39व्या मिनटाक गोल करून एफसी गोवाक 3-0 लीड दिली। मात दुसऱ्या हाफात वगडायले। फ्री किकीचेर हातातलो गोल सोडून कॅप्टन कट्टीमणीन लीड 3-1 देंवयली। दुसरो पेनल्टीचेर घेतलो।
आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामती आड मायनिंग केशीत चल्ल्या ती एक्शन राजकी हेतून म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. मायनिंग लिजा रिन्यू करूंक डिले कंडोन केल्ले ते दिगंबर कामतीच्या दबावान म्हूण SIT धागेदोरे उस्तिता. काँग्रेस म्हणटा डिले कंडोन करप हो गुन्यांव जावंक शकना. कितलेशेच फावट कॉजी ज्युडिशियल अधिकारी आनी जुईज सुद्धा डिले कंडोन करतात. कामतीक भितर उडयतात जाल्यार कितल्याशाच ऑफिसरांकूय भितर पडूंक जाय. सध्या तरी दिगंबर कामतीचो पत्तो ना. ताच्या एंटिसिपेटरी बेलाचेर सोमारा सुनावणी. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामती आड दोतोर प्रफुल्ल हेदेच्या मायनिंग लिजाच्या केशीत मायनिंग SITन फास आवंक सुरू केला. कोर्टान कामतीक अटकपूर्व जामिनाक अंतरीम थाकाय दिवंक नाशिल्ल्यान SIT ताका भितर वडोवंक सोदता. काँग्रेस दिगंबर कामती फाटल्यान रावल्या. प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकान आर्ग्युमेंट घालो. डिले जे कंडोन करतात इज ए क्वाजी ज्युडिशियल पॉवर, क्वाजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी. जजीस कितली फाटी दितात, कलेक्टर दितात, मामलेदार दितात. हे कंडोनेशन दिली हे दिसपट येता. हांव आदोगाद आसतना म्हाका खबर आसा की आमी ते अपील फायल करपाक टायम लागूंक जाय. आमी कंडोनेशन ऑफ डिले मागतात. मागीर तो जज दिता किंवा दिना. पूण जर ते दिलो ना तर आमची कर्तव्य कितें, तुमी वयर ऑथॉरिटी कडेन वचपाचें. अपील आसलें अपील फायल कर, रिविजन आसलें रिविजन फायल कर. म्हणटकीच कंडोनेशन ऑफ डिले दिवप ही क्रायम जाता. हें पयले फावटी आयकलां हांवें एज लॉयर. म्हाका डिटेल ताची खबर ना केसीस. पूण जर ते कंडोनेशन ऑफ डिलेज जर आसा जायत इट्स ए क्वाजी ज्युडिशियल एक्ट एंड इट्स नॉट ए क्रायम. राजकीय सूट तर आहेच, पण मी एक लिगल मुद्दा सांगितला कायद्याचो. आय टोल्ड लिगल पोजिशन. बाकी सगळेच उलयता आसात की हे रिवेंज बद्दल. अदरवायज कंडोनेशन डिलेचेर कितले आनी गजाली घडल्यात. तागे मंत्रिमंडळाक समज कोणेच कंडोनेशन डिले दिलें ना. ताणें स्वताक कोणाकच कंडोन करूं ना हाजे फुडें. किंवा ह्या राज्यांत खंयच्याच कलेक्टरान कंडोनेशन डिले दिवं ना, मामलेदारान दिवं ना, जजान दिवं ना. म्हणजे असं जालें सगळ्यांक भितर वचचें पडलें. इफ कंडोनेशन डिले इज द क्रायम. अटक जायत म्हूण दिगंबर कामत लिपता. ताचो मोबायल बंद आशिल्ल्यान ताका ट्रेस करूंक मेळना म्हूण SIT मायन्स सांगता. प्रफुल्ल हेदेच्या मायनिंग केशीत दिगंबर कामतीच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा पणजे स्पेशल कोर्टात सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर विजय तुळशीदास च्यारी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.